फुडली बातमी म्हळ्यार सावयवेऱ्या वाठारांत हेडपी आनी येरादारींत आडखळी हाडपी खेचरांचो अजून बंदोबस्त करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। खेचरांक हिडिल्ल्या संबंदीत व्यक्तीन 8 दिसां भितर तांकां दुसरे कडेन व्हरता अशें आश्वासन दिल्लें। मात म्हयनो जावन गेलो तरी ती खेचरां रस्त्याचेर भोंवता आनी वाहन चालकांक त्रास दिता। तेन्ना पंचायतीन ह्या खेचरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। फोंडचे भाट वळव ह्या वाठारांत ज्या जाग्यार म्हज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता ही 3 खेचरां जी वेरे एक गोशाळा चलताली ती गोशाळेन कोणे तरी एकट्यान बेश्टे नाविन्य म्हणून हाडून सोडलेली। ही खेत्रां ती गोशाळा बंद पडल्यार जवळ जवळ वर्स जावन गेले। त्या गोशाळेत जी गोरवां आशिल्लीं ती खुबशीं गोरवां आपापल्या धन्यांनी परत व्हेली, थोडी दुसऱ्या एका वाळपयच्या गोशाळेक थंय धाडलेलीं आसा। पूण ही खेत्रां जी आसा ही 3 खेत्रां फाटले जवळ जवळ वर्सभर वेऱ्यां वागुर्म्या वळवय ह्या वाठारांत भोंवता, लोकांक येरादारीक त्रास करता। तेंच्या खातीर खुबशे ल्हान मोठे अपघातूय घडलेले आसा। त्यान भायर ही खेत्रां स्वता जखमी आसा। त्या एका खेत्राक पांयांक इंजरी जाल्ली आसा, ताका बसपाक येना, उठपाक येना। हे विशीं संबंदीत गोशाळेच्या मालका कडेन जेन्ना एप्रोच जाले तेन्ना तेणें 15 ते 20 दिसां भितर तेंचो विलो लायता, तेंचो बंदोबस्त करता म्हणून सांगलेलें। हो प्रश्न वेऱ्या वागुर्म्या पंचायतीचे ग्रामसभेकूय घातलेलो। ग्रामस्थांनी हेजेर आक्षेप घेवन त्या गोरवांचो खेत्रांचो बंदोबस्त करपाची मागणी केल्ली। पंचायतीन हयकार दिल्लो, पूण आजून मेरेन पंचायतीन कांयच उपाय येवजण करूंक ना। त्या गोशाळेचो धनी तो तर फक्त 8 दीस अशे दीस तारीख पे तारीख दीत आसा। सद्या आतां वेरेच्यान करता करता ही खेत्रां सावयवेऱ्या पावल्या। सकाळच्यान हांगा गाडयो येवन ब्लॉक जायत आसा। पंचायतीन बेगोबेग ह्या खेत्रांची दखल घेवची, तांकां व्हरून गोशाळेन पावची, नाल्यार तांचो आनी खंय तरी बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सावयच्यान शेखर नायक।